नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मुगाचो रोस। या हांवें अर्द कप अख्खे मूग घेतल्या। मूग धुवन तातूंत हांवें एक कांदो बारीक शिनून घातला आनी कुकरान शिजोवन घेतल्या। 4 शिटी काडून मूग शिजोवन घेतल्या। हे शिजयल्ले मूग हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। रोसाची मिरसांग वांटून घेवया। अर्द कप हांवें सोय घेतल्या। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता सुकी कोथमीर। 4 सुक्यो मिरसांगो घालता। थोडीशी आमटाण घालता। थोडो कांदो घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। शिजोवन घेतिल्ले मूग गॅसार दवरल्या। तातून घालता पणसाची भिकणां। ही भिकणां हांवें सोलून घेतल्या आनी ताजे हांवें कुडके करून घेतल्या। 2 हरव्यो मिरसांगो उबे शिनून घालता। 2 मस्काच्यो सांगो सोलून ताजे कुडके करून घेतल्या। ढवळून घेवया। झाकण घालून मस्काच्यो सांगो आनी भिकणां शिजोवन घेवया। पळोवया भिकणां शिजल्या जाल्यार। मस्काच्यो सांगो आनी भिकणां बरी वेवस्थीत शिजली। तातूंत आमी ग्रायंड केल्या ती मिरसांग घालुया। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। ढवळून घेवया। तातूंत घालुया चवी पुरते मीठ। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। मुगांक बरो खतखतो येवपाक लागला। तातूंत हांव अर्दो चमचो गोड घालता। ताजेर घालुया ओली कोथमीर। ढवळून घेवया। मुगाचो रोस बरो खतखतपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। पणसाची भिकणां घालून मुगाचो रोस खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।